माय गोवा नेटवर्क तुमचे खातीर हाडटा मन कोंकणीचो हो नवो एपिसोड. ह्या नव्या एपिसोडांत आमी हाडल्यांत सरकारान आमकां आधार म्हूण दिल्लीं खात्यांची नांवां, पूण हीं नांवां इंग्लिशींतल्यान हाडल्यान. तर ह्या खात्यांक आमी कोंकणीन कितें म्हणटा, जावं ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जावं ते हेल्थ डिपार्टमेंट. तर चला लोकां बरोबर चर्चा करुया आनी तांचे कडल्यान जापो मेळोवया. This program is sponsored by Vision Goa, a Chirag Datta Naik initiative. आमचें पयलें उतर जें आसा, पयलें खातें आसा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट. आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट सांस्कृतिक केंद्र कितें सांगू कला खातें. कला अकादमी कला अकादमी आमी ताका म्हणिना, एच सेंट्रल लायब्ररीच्या कुशीक आसा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट. सो ताका आमी कला आनी संस्कृती संचालनालय अशें आमी म्हणटा. ओके, हय ते बरयल्लें आसा, ते व्हडलें. हय, कला अकादमी ती हांगासर वेगळी जाता. हय, दुसरें उतर घेवया. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तुमी कितें म्हणटली? वीज भरणा केंद्र. म्हणजे वीज भरणा केंद्र. सॉरी हांव कन्फ्यूज जाल्लें आसा सद्या. वीज खातें. ते वीज खाते न्ही. सारकी जाप आसा थंय, वीज खातें. हेल्थ डिपार्टमेंट. हेल्थाक खाते. आरोग्य खातें एक्चुली जाप सारकी आसा, पण आरोग्याच्या अतिरेक आमी आनीक एक उतर वापरतात. आरोग्य केंद्र. हेल्थ डिपार्टमेंट म्हणजे आमचे आरोग्य खाते. आरोग्य खातें. आरोग्य खात्यांनी खूब जाणांनी आरोग्य खातें म्हणून जाप दिल्ली आसा, पूण हेल्थ डिपार्टमेंटाक आमी भलायकी खातें लेगीत म्हणटा. जर आमी हेल्थ डिपार्टमेंटान वचत जाल्यार आमकां ते बोर्ड मेळटा थंय मारलेलो. चवथें आमचें उतर गोवा मेडिकल कॉलेज. गोंय सारकें आसा. मेडिकल कितें काय म्हणटा तो ना. गोवा आरोग्य गोवाक कितें म्हणटली? गोय आरोग्य खातें. गोंय मेडिकल कॉलेज. गोय मेडिकल कॉलेज. गोंय मेडिकलाक आमी वैजकी म्हणटात. गोंय वैजकी कॉलेज. कॉलेजाक आमी कोंकणीन कितें म्हणटली? शाळा स्कूल जाता. आमचे आरोग्य खाते ना. मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल. हय हॉस्पिटल GMC म्हणटात ते. हय, ताका आमी कोंकणीन कितें म्हणटली? GMC आमकां सगळ्यांक खबर आसता. GMC गोवा मेडिकल ना, आमी ताका गोंय वैजकी महाविद्यालय म्हणटा. पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट. पब्लिकाक पब्लिक PWD न्ही. हय, लोक नगरपालिका म्युनिसिपॅलिटी जाता. पब्लिक सॉरी नो प्रॉब्लेम. कितें म्हणटा पाणी पुरवठा मराठीन. कोंकणीन कितें म्हणटा? ना, कांय न्हू. सो आमी ताका भौशीक बांदकाम खातें अशें म्हणटा. काम खाते. हय. ओके, सो देव बरें करूं ताई, तुमी आमकां जापो दिल्यो म्हणून. थँक्यू. This program is sponsored by Vision Goa, a Chirag Datta Naik initiative. मन कोंकणीच्या आयच्या दुसऱ्या भागांत तुमकां येवकार. तुमी पळयतात कोंकणी साहित्याची वळख. कविता, कथा, नवलिका, कादंबरी सारकेल्या वेगवेगळ्या साहित्य प्रकारांचेर भर घातल्या उपरांत आयज आमी उलयतलीं एकांकी ह्या साहित्य प्रकाराचेर. एकांकी म्हणल्यार वन एक्ट प्ले. वेचून काडिल्ले आयचे 5 एकांकी संग्रह अशे आसात. पयलो एकांकी संग्रह म्हणल्यार चोरंग. पुंडलीक नायक हांच्यांनी बरयिल्लो हो एकांकी संग्रह 1982 ह्या वर्सा उजवाडा येयल्लो. एका जुंव्यार जय, मरणकटो, आनीक एक पोर नागडे उरता सारकेले वेगवेगळे विशय घेवन आयिल्ल्यो 5 एकांकी ह्या संग्रहांत आस्पावतात.
ह्या एकांकी संग्रहाक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार लेगीत फावो जाल्लो आसा आनी ह्या एकांकीचे प्रयोग लेगीत जाल्ले आसात। मर्णकटो ह्या एकांकीचेर एक टेलिफिल्मूय जाल्लें आसा। आयज वेचून काडिल्लो दुसरो एकांकी संग्रह म्हणल्यार 3 खेती शाणी सुरती। हो एकांकी संग्रह प्रकाश थळी हांच्यानी बरयल्लो। अपूर्बाय प्रकाशना वतीन 1987 ह्या वर्सा तो उजवाडा आयिल्लो। एकूण 7 एकांकी ह्या संग्रहांत आस्पावतात। आयचो तिसरो एकांकी संग्रह म्हणल्यार नाडपूरची नाड कथा आनी पावसा यो रे यो। ह्यो दोनूय एकांकी ज्यो आसात त्यो भुरग्यां खातीर मीना काकोडकार हांच्यानी बरयल्ल्यो आसात आनी एकाच एकांकी चेल्यान त्यो उजवाडा आयिल्ल्यो आसात। कलात्मक पद्दतीन आनी सोपे भास शैलीन ह्यो एकांकी बरयल्ल्यो मेळटात। आयचो चवथो एकांकी संग्रह म्हणल्यार कुवाडी। डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार हांच्या कुवाडी ह्या एकांकी चेल्यांतल्यो एकांकी वास्तवीक घटनांचेर आदारून आयिल्ल्यो आसात। 3 कुवाडी, कित्याक सारकेल्यो एकांकी वाचल्यो जाल्यार आयच्या वास्तविकतायेचो दिश्टावो लेखकान करून दिल्लो जाणवता। आयचो 5वो एकांकी संग्रह म्हणल्यार तानसुर्या। शाबा नारायण कुडतरकार हांचो तानसुर्या हो एकांकी संग्रह 2010 ह्या वर्सा उजवाडा आयिल्लो। ह्या एकांकी संग्रहांत एकूण 6 एकांकी आस्पावतात। गोवा कोंकणी अकादमी हांचे वतीन तानसुर्या बरोबर भूंयगर्भ हो एकांकी संग्रह लेगीत उजवाडा आयिल्लो आसा। आपल्या अल्प जिणेंत कोंकणी खातीर तांच्यांनी केल्लो वावर ह्या पुस्तकांच्या रुपान तिगोवन उरला। अशेच तरेचे आनीक जायते एकांकी संग्रह कोंकणी साहित्यांत आस्पावतात। तुमकां खबर आशिल्ले संग्रह तुमी आमच्या कमेंट बॉक्सान घालूं येता। तो मेरेन कोंकणी शिकुया, स्वता गिरेस्त करुया आनी सदांच दवरुया मन कोंकणी।